भाग्यवंत जुआंचे पयले चिठी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगोट करता तो जेजूचो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड आनी ताचे सोबे कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारान आमी आसाव म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फोटकिरें, कित्याक स्वता प्रमाणें आमी जियेना. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशी आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारान आमी आसाव आनी ताच्या पुता जेजूचें रगत सगळ्या पातकांतली आमकां शुद्ध निर्मळ करता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सवें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोळ करता, कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातोक करूंक ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो करता आनी ताचें उतर आमचें सवें ना जाता. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातोक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटाक करता ती बोली, आमचीच न्हय बगर आख्या संवसाराची. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब शिकार्यकाराच्या फासांतली सवण्यावरी आमी सुटोवन गेल्या. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळतले आसले. जबाब शिकार्यकाराच्या फासांतली सवण्यावरी आमी सुटोवन गेल्या. आमी उदकांत बुडोवन मरतलीं आसल्या. उदकांचो लोट आमकां ओडून व्हरतलो आसलो. तांची भिरांकुळ्ळारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. जबाब शिकार्यकाराच्या फासांतली सवण्यावरी आमी सुटोवन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोवन मेकलीं जाल्या. जाणें रचला स्वर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब शिकार्यकाराच्या फासांतली सवण्यावरी आमी सुटोवन गेल्या. उद्गार. आमी तुका वाखाणता देवा, तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. रगत साक्षांचो निर्मळ परजळीत जमो तुका वाखाणता सर्वेस्परा. माथेवा प्रमाणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. ते उदेंतीचे विद्वान परत वचोना फुडें जुजेक सोपणांत दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव.
तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या उद्देशीं सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हूण पळयोवन हेरोद एकदम रागाभरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेमांत आनी सोभोवती आसलेल्या गांवांनी विद्वानां कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सांच्या ओ उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उद्देशीं अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोठें रोडणें आनी विळाप. राखेल आपल्या भुरग्यांक रोडटाली आनी ती नांच जाली म्हूण बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.